I-35 जाय तुका देवा देणे, page 138. जाय तुका देवा देणे, I-35. जाय तुका देवा देणे, मोकोर पाणी बॉक्सोने. जाय तुका देवा देणे, मोकोर पाणी बॉक्सोने. Dio melta pava mode, mokta sota chisove, sukma fi chivit nove, yek saran tuka porte. Dio melta pava mode, mokta sota chisove, sukma fi chivit nove, yek saran tuka porte. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयच्या सेवा धर्मांचो विशय जावन आसा विंचून काडचीं तोरां. बोरोशाचो मारोग आपणावप. सांत इनासाच्या यादन्मीक पद्दतीन आमकां विवेक्यांक देवाची येवजण सगल्या वस्तूंनी करपाक आपयता. बोरोशाचे यात्राकारां म्हूण आमकां जिविताची शांती आनी पुण्याताय सोदून काडूंक उत्सव दिता. स्वार्थी जिवीत आमकां देवा सुरशिल्लीं पयस व्हरता, पूण बोरोशाच्या मार्गान देवाचें कार्य आमच्या जिवितान खोलायेन रिगलोलें आसा. तें विवेक बुद्धीन मेल्लें म्हणटोच आमकां शांती आनी समाधान भोगता. बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन बोरोशांतल्यान विवेक पद्दत वापरून देवाची खोशे पोरमोणे आमचें जिवीत सारूंक ह्या मिसांतल्यान देवाची कृपा मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सांत फ्रांसीस शावेराच्या ह्या कृपेच्या नोवेनांनी आमी वांटो घेता आसतना आमच्या काळजा मनान कसली ना कसली गरज घेवन आमी हांगासर आयिल्लीं आसा. सांत फ्रांसीस शावेरा मुखार आमी दवरुया आनी अशे तरेन देवाच्या मोगान, देवाचे कृपेन आनी त्याच देवाच्या आशिर्वादान आमची यात्रा आमी चलोवंक, बोरमाशान आमी जियोंक देवाची कृपा बळ आयच्या ह्या नोवेनांत आमी मागुया. आनी जायते पावटी होच देवाचेर विस्वास दवरून जियोंक आमी फाटीं उरल्या. देवाचें आनी एकामेकाचें ह्या वेळार बोगसणें मागुया. आनी दूख धरून सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत पागिवून सदांच अंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आणि सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आनी आमची पातकां भोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. सोमया काकुतकोर, Somia kaklutkor, क्रिस्ता काकुतकोर, Krista kaklutkor, सोमया काकुतकोर. Somia kaklutkor. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, कोणवाड्या बापा, आमचे असोक्तायेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पदवीदार हाता खाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुजे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी जू मोडून उडयशात, मोठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात, भुकेलोल्यांक खावंक दिशात आनी खोंतवलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो काळोख दनपारच्या उजवाडा सारको परचळटलो. सर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, तुमचो आत्मो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकीं जातल्यात, कदींच चुकून वचना तसले जोरी सारकी. आदी गोट्टान जाल्ले शार तुमी नव्यान बांदतल्यात, आदल्या बुन्यादीचेर नवीं घरां उबीं करतल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलोलो सोनवार तुमी मोडिना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोसाचो दीस आनी सर्वेस्पोराक भेटयलोल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागोना जाशात, तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गोवाय गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्पोरा सोबे तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देसाच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापा जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक अशें सर्वेस्पोरान उतर दिलां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. सगलीं म्हणुया. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दोळडिरो, विस्वाशी हांव चाकोर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावतां, जीव राख म्हजो म्हाका निवार. सगलीं म्हणुया. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. तुजे बगोर ना देव म्हाका, म्हजी तूं कोर दया सायबा. दिसभर तुकाच उलो मारता, काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा. सगलीं म्हणुया. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं गे सर्वेस्पोरा. सगलीं म्हणुया. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्पोरा. सगलीं उबी रावया. पातक्याचें मरण म्हाका ना. आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पोर.
सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दोळ वसूलदाराक मांडवेर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताणें ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगलें सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हड जेवण केलें. आनी दोळ वसुंदारांची आनी तांचे सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड खेट आसली. तेदना फारिजेवांनी तांच्या धर्मशास्त्र्यांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हणलें, दोळ वसुलदारा आनी वायटव्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात. परतीपाळ करून जेजून तांकां म्हणलें, बरी आसुल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक वैजाची गरज. हांव सुगणी मनशांक आपोवंक न्हय, बगोर पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी विचून काडची तोरा हे भाग्यवंत इनास दे लॉयला हाचे शिकवणेचेर नियाळ करतल्या. दी आर्ट ऑफ डिसर्नमेंट. आनी हाचेर नियाळ करतना लॉयलाचो इनास आमकां कितें सांगता, कशे तरेन आमी ही वाट सोदून काडची वो कितें आमी विचून काडचें आनी कशें आमी विचून काडचें हाचे विशीं तो आमकां शिकवण दिता. हे शिकवणेचेर वेचे पयलें आयच्या शुभ वर्तमानाचेर, तेच परी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर, तेच परी दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकाचेर आनी आयज आमी पयल्या वाचपाक दिल्लो जबाब हाचेर बारीक नियाळ तुमचे मुखार दवरूंक सोदता. दोन वाटो, एक देवा सोरशी आमकां पावयता आनी दुसरी वाट आमचेच सोरी आमकां पावयता, म्हणजे आपस्वार्थपणाची वाट. पयली निस्वार्थीपणाची सेल्फलेस आनी दुसरी वाट म्हणटा ती आपस्वार्थपणाची सेल्फीश, आपल्याच कडेन पावयता ती वाट. म्हणटच खंयची आनी कशी ही वाट आमी विचून काडची. लॉयलाचो इनास हाचे विशीं आमकां कितें तरी सांगता. मोगाच्या भाव भयणीनो, दुसरी सुमूर्त द बूक ऑफ ड्युटरॉनॉमी 30 चॅप्टर 30 15 ते 16 वड पासून थंय मोइजेस लोकांक अशें सांगता, तुमचे मुखार हांव जिवीत आनी मरण दवरता, सूख आनी दूख. जी वाट तुमकां विचून काडूंक जाय ती तुमी आतां विचून काडात. खंयची वाट आमी विचून काडटल्या, म्हणजे खंयची वाट ही पोरजां विचून काडटली. जरी तर जिवीत दिता ती वाट ती विचून काडीत जाल्यार देवाचें बेसांव ती अनुभवूंक पावतली. जरी तर जिवीत दिना ती वाट ती विचून काडीत जाल्यार तांचें निसवणपण जातलें. म्हणटच एके भाशेन ह्या दोन वाटां मदें एक वाट विचून काडूंक हें पुस्तक आमकां आपयता. ह्या पुस्तकांत आमकां अशें मेळटा. दुसरे सुवातेर आमी पळयता आयचो पयल्या वाचपाक दिल्लो जबाब, तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सर्वेस्परा. जायत्यो वाटो आसा, पूण खंयची वाट हांवें विचून काडची. जी वाट तुका विस्वाशी रावूंक म्हाका आदार दितली ती वाट विचून काडूंक म्हाका दाखय सर्वेस्परा. हो जबाब आयज पयल्या वाचपा उपरांत आमी दिल्लो आसा. परत एकदां कितें विचून काडचें हाचे विशीं हो जबाब आमकां आपयता. तिसरे सुवातेर आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयता लेवीचे आपोवणे. आमी जाणाव लेवी एक दोळ वसूलदार आसलो, टॅक्स कलेक्टर. आनी जो असलो वावर करतालो ताच्यान सोंपेपणी जायतो दुडू एकठांय जातालो. जायतो दुडू ते कमायताले. कित्याक जें कितें रोमा अधिकाऱ्यांक तांणी दिवचें आसलें
ताचे वयर जें कितें तांकां मेळटालें तें तांचें आसलें. आनी देखून अशें आसतना जेजूचो उलो ताका येता, जेजू ताका आपयता आनी हें सगलें सोडून तो ही वाट धरता. परत एकदां 2 वाटो, एक 2 वसूलदार कसो पयशे कमावंक आनी दुसरी वाट म्हणल्यार जेजू आपयता ती वाट, जंय ताका पयशे मेळचे ना पूण देवाची सेवा करूंक ताका भाग फावो जातलें. आनी तो ही वाट वेंचून काडटा. 4 सुवातेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर, जो एक व्हड मनीस जावंक सोदतालो, एक व्हड प्रोफेसर जावंक सोदतालो, संवसारी वस्तूंनी गुल जाल्लो, आनी जेन्ना लॉयलाचो इनास ताका भेटता तेन्ना ही सोबीत उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं ताचे मुखार तो दवरता. सगलें तूं जोडीत, आख्खो संवसार तूं जिखत, पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार कसलो आदार. म्हणजे 2 वस्तू परत एकदां ताचे मुखार तो दवरता, हो आख्खो संवसार आनी तुजो आत्मो. संवसारी बरेपण वो देव दाखयता ती वाट, एक खंयची विचून काडूंक. म्हणटच ह्या सगल्या उदाहरणांनी आमी तेंच पळयता, 2 वाटो आनी तातूंतली एक वाट विचून काडूंक जाय. आनी लॉयलाचो इनास आमकां हाचे विशीं भर घालून आमकां कशे तरेन बरी ती वाट आमी विचून काडची हें तो आमकां दाखयता. जशें सुरवातेक हांवें सांगलां 2 वाटो आसा. एक वाट आमकां देवा सरशी पावयता जाल्यार दुसरी वाट आमकां आमचेच सरी पावयता. म्हणटच देव दाखयता वो देवा सरशी आमकां पावयता ती वाट आमी विचून काडूंक आमी कितें करूंक जाय तो आमकां सांगता. जेन्ना आमी कितें विचून काडूंक सोदता तेन्ना आमच्या मनांत हे जे विचार येतात, ह्यो मांडण्यो येता, आयडियज येता, त्यो खंयच्यान येता काय? लॉयलाचो इनास आमकां म्हणटा ती घडयेक आमच्या स्वतंत्रतायेंतल्यान, म्हणजे आमचे स्वतंत्रतायेंतल्यान, आमच्या फ्रिडमांतल्यान त्यो घडयेक येता. आमकां कितें बरें दिसता थंयच्यान आमी तें विचून काडटा. दुसरे सुवातेर बरो आनी वायटो वो आत्मो आमकां आपआपले वाटेन ओडून वता. द गूड एंड द बॅड स्पिरीट आपआपले वाटेन ओडून वता आनी जे वाटेन आमी वळोन वेता ती वाट मागीर आमी विचून काडटा. द गूड वे ऑर द इवल वे. मोगाच्या भाव भयणीनो, जरी तर आमची विचून काडची तोरा, इफ आर्ट ऑफ डिसर्नमेंट हॅज टू बी फ्रुटफूल, इफेक्टीव, जाल्यार आमी कितें मनान धरूंक जाय? लॉयलाचो इनास आमकां सांगता की पयले सुवातेर देवाचेर आमचो विस्वास आसूंक जाय. आमी भावार्थी मनशां आसूंक जाय, भावार्थ आसूंक जाय. दुसरे सुवातेर आमचो संबंद देवा सोवें आमी हालोवंक दिवंक फावना. हो संबंद आमी राखूंक जाय, दीस रिलेशनशीप. आनी कशे तरेन हो संबंद आमी सांबाळून दवरतल्या? मागण्या वरवीं. प्रेयर इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विथ गॉड. आनी देखून हो संबंद राखून उरतलो. तिसरे सुवातेर जाणवाय, जागृताय आमचे विशीं आनी समाजा विशीं, हेंवूय भोव गरजेचें, कित्याक हाचे वरवीं आमकां विचून काडूंक आदार मेळटा. फुडले सुवातेर तो म्हणटा आमी भितरले भितर मेकळीकाय आमचे भितर आसूंक जाय. इनर फ्रिडम, स्वतंत्रताय, स्वतंत्रपणी आमी निर्णय घेवंक ही सत्या आमचे भितर आसूंक जाय. इनर फ्रिडम. ल्हानविकाय आमचे भितर आसूंक जाय. तेच परी कितें आमी करूंक सोदता रिस्क घेवपाक आमी मुखार सरूंक जाय. तेन्ना जे आमी विचून काडटले तें देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी करूं शकता. मोगाच्या भाव भयणीनो, मुखार तो आमकां 2 वस्तू सांगता, कॉन्सोलेशन एंड डेझोलेशन. म्हणजे जेन्ना हांव कितेंय विचून काडटा, जरी तर तें म्हाका देवा वाटेन ओडून वता जाल्यार हांव म्हजे भितर एक आनंद अनुभवता. आय एक्सपिरियन्स जॉय, खुशालकाय, देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जिवीत त्या वेळार हांव अनुभवता. आनी तेन्ना आमकां कळून येता की आमी देवा मोरयांत आसा, आमी सारके वाटेर आसा, आमी आमची वाट आमकां देवा सरशी पावयता. वी आर इन कॉन्सोलेशन. आनी जरी तर अशें घडना जाल्यार आमकां गमून येता की ही वाट आमकां देवा सरशी व्हरना पूण आमचे सरशी वता. वो संवसारा वाटेन आमकां ती वाट ओडून वता. तेन्ना आमी वी आर इन डेझोलेशन. म्हणटच
जेन्ना आमकां ही कुशालकाय भोगता कॉन्सोलेशन तेन्ना कितें म्हणजे कितें आमकां गमून येता वो केन्ना आमी म्हणूं येता की आमी देवाचे वाटेन आमी आसा ओ ही वाट देवा वाटेन आमकां वता. पयली सुवातेर आमचो भावार्थ, आमचो बोरवांसो आनी आमचो मोग देवा सोवें आनी एकामेका सोवें वाडलेलो आमकां दिसती पडटलो. तेन्ना आमी म्हणूं येता की ही वाट खरेपणी आमकां देवा सरशी वता. दुसरे सुवातेर आमी उर्बेवून जातले हांव देवाची सेवा करूंक आनी एकामेकाची सेवा चाकरेंत आमी वांटो घेवंक आमचे भितर ही उर्बा हो नेट वाडटलो. तेन्ना आमकां गमून येतले की जे वाटेर आमी आसा ती वाट आमकां देवा सरशी पावयता. आनी तिसरे सुवातेर आमकां हे देवाचें आसने अनुभवूंक मेळटलें. जेन्ना आमी हे वाटेर आसा तेन्ना आमचे भितर ही कुशालकाय आमी अनुभवूंक पावतले. वी वील एक्सपिरियन्स दीस इनर फ्रिडम, इनर जॉय. तेन्ना आमकां गमून येतलें वय आमी सारक्या मार्गार आसा, देवा सरशी पावयतले वाटेर आमी आसा, म्हणटच आमी सुरक्षीत आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचे वाटेन ते वाटेन ना दुसरे वाटेन आसा तेन्ना कितें खुणां आमचे मदें आसतल्यो ओ आमी ते वाटेन आसा तेन्ना हे हो भावार्थ, बोरवांसो आनी मोग इल्लो इल्लो उणो आमकां दिसती पडटलो. आमचें कमिटमेंट, आमचें समर्पण, आमची उर्बा इल्ली इल्ली बावलेली आमकां दिसती पडटली. ओ देवाचें आसने आमकां अनुभवूंक मेळचें ना. ओ देव आसा देव ना, ओ आमी देवाच्या आसऱ्यान ना, असली भावना आमच्या मदें आमकां अनुभवूंक मेळटली. जस्ट द ऑपोजीट. म्हणटच जेन्ना आमी देवा वाटेन वता त्या रस्त्यान ना दुसरे वाटेन आसा म्हणजे आमचेच सवें व्हरतल्या रस्त्यार आसा तेन्ना आमी कितें करचें म्हणजे आमी कशे तरेन हाका फुडो करचो. तेन्ना लॉयला चैनास म्हणटा जें कितें तुवें येवजिल्लें तातूंत बदल हाडिनाका. डोंट चेंज द डिसिजन्स दॅट यू मेड अर्लियर. घडयेक तुजे भितर राग आसा हें आसा त्या वेळार निर्णय घेयनाकाय. डोंट टेक डिसिजन्स इन दीस सिट्युएशन. दुसरे सुवातेर थोडो एफर्ट घे ओ थोडो प्रयत्न कर ह्या स्थितींतलो भायर सरूंक. म्हणजे मागणें कर, दुसऱ्या सवें शेअरिंग कर, दुसऱ्याक तुजें दूख सांग आनी तुज्या अंतस्करणाची चवकशी कर. द प्रेयर ऑफ एक्झॅमिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. कितें घडटा भितर, कितें जालां हाचेर नियाळ कर, तुका आदार मेळटलो. तिसरे सुवातेर देवाचेर विस्वास आनी देवाचेर जो भावार्थ आसा तो सांडो नाका ओ तो सोडून दिनाका. ग्रो मोर इन द फेथ. देवा वेलो विस्वास सोडिनाका. आनी चवथे सुवातेर पासियेंस घेवन राव, निर्णय घेयनाका. बी कूल, बी पेशंट. मोगाच्या भाव भयणीनो, फुडें मुखार लॉयला चैनास आमकां सांगता की कित्या पासत हें सगळें घडटा, कित्या पासत आमी देव दाखयता ते वाटेन आमी चलना ओ दुसरी वाट आमी आपणायता कित्या पासत. पयली सुवातेर तो म्हणटा जायत घडये आमच्याच गुन्यांवांक लागून, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉल्ट्स. म्हणजे आमी मागण्यांक इल्लो उणो वेळ दिल्लो आसा ओ मागण्यांक वेळ दिवंक ना. वी हॅव निग्लेक्टेड आवर प्रेयर. दुसरे सुवातेर आमचें कार्य जें आसा तें आमी करूंक ना. देखून घडयेक हें डेजोलेशन आमकां आतां अनुभवूंक मेळटा. दुसरे सुवातेर जावं घडयेक हो एक टेस्ट कसो, एक परिक्षा आमची. आमी आमचो जो मोग आसा, आमची जी दुसऱ्या सवे आमी सेवा करता ती फकत जेन्ना आमी खुशाल आसता तेन्नाच काय ओ जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख आसता तेन्ना आमी विसरता काय. म्हणटच एक परिक्षा आमकां हाचे विशीं आमकां जाणून दिवंक. आनी तिसरे सुवातेर लॉयला चैनास आमकां सांगता की जरी तर ही खुशालकाय आमच्या जिवितांत आमी अनुभवता जेन्ना देवा सरशी वतली वाट आमी धरता, हें जावन आसा आमकां देवाचें एक फुंक्या देणें. इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड. हें दाखोवंक घडयेक हें आतां डेजोलेशन आमकां आमी अनुभवता. म्हणटच तें म्हज्या एफर्ट्सांक लागून ओ म्हज्या प्रयत्नांक लागून तें घडलां अशें न्हय, पूण देवान म्हाका दिल्लें एक देणें हें जाणून घेवंक
हें सगळें घडटा जायत. म्हणटच लॉयलाचो इनास आमकां 3 वस्तू करूंक आपयता. टू बी करेजियस, धिरान बरोवंक. दुसरे सुवातेर उक्तें मन, उक्तें काळीज आमी धरूंक आनी सदां काल आमी जागृत रावंक लॉयलाचो इनास आमकां आपयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केला, द आर्ट ऑफ डिसर्नमेंट, विचून काडची तोरां, तेन्ना एकूच मनांत आमी धरुया. जें कितें आमी विचून काडूंक सोदता तें आमकां देवा सरशीं पावयतलें, देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडूंक आमकां आदार दितलें, वो तें आमचेंच बरेंपण हातूंतल्यान सोदूंक सोदता, वो हातूंतल्यान म्हजेंच बरेंपण जावचें, म्हज्याच कुटुंबाचें बरें जावचें, हें मनान धरून हांव तें विचून काडटां काय. आज ह्या नोवेनान वांटो घेतना हेंच देणें आमकां मागुया. देव दाखयता तें आमी स्विकारूंक आनी देव आमकां वोत्ता ते वाटेन आमी चलूंक. आमेन. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाचो उतराचो दिवो आपले पोरजेच्या काळजांनी जोळटो दवरूंक आनी बोरवसाची यात्राकारां जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोहेन आयकून घे. सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजेचो मोगान सांबाळ करूंक आनी समाजान देवाचे भिरांतेन आनी विवेकान बरेपण हाडूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोहेन आयकून घे. बोरवसाच्या यात्रेकारां कोशी जेजूचे शिव बोटमान पडगोट कोत्ताना ताचीच देख घेवन उतराच्या उजवाडाक हेरांक क्रिस्ताचो अनुभव दिवंक वावरुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोहेन आयकून घे. ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतल्या दौर एकल्या क्रिस्ताचे शीस जावचे आपोणे वळखून आमी आमचें जिवीत काल्तिकायेन आनी विवेकान जिवंक देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोहेन आयकून घे. आमच्या काळजा मनान आमी घेवन आयलेली मागणी ह्या वेळार उगीच रावन सान फ्रांसीस शावेराच्या पांया तोळा आमी दवरुया आनी आमकां आमच्या गोरच्यांक जी गरजेन आसा तांकां ही मजत मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोहेन आयकून घे. भोव दयाल बापा, तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी दोयेन आयकून घे आनी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आमच्यो गरजो तूं पुऱ्यो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. Amen. Page 32, C10. Baba Boini Bapak Betong, C10. Baba Boini Bapak Betong, Mangana Karupe Naka. आपल्या काळजा सोवेवो पूर, शिजू तुझे
Ita Soglens Moshe Bapak Mopta म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाखाणणेचो योद्न तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितोल निर्मोळ कर आनी काळजांतावन आमी सदांकाल तुजो मोग करूंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तांबात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काले आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दिताना ओगुणाचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मिळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पथकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Somia Jesu duše moronami somorom ta. Duše ponoči ponami porgota. Duša jenia ami odvekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रिथुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवंडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या दर एका भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगा जमल्याव तांची सगल्यांची मागणी दोयेन आयकून घे. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती
भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर, भाग्यवंत दवरून दिता आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. त्याच देवाचेर आमचो विस्वास आनी आमचो बोरवासो खोलावून जेजून आमकां शिकयलां तें मागणें बरोबर ह्या वेळार आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाची शेली संवसाराची पाप काटेली, आमची काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराची पाप काटेली, आमची काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काटेली, आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी हो तो जेजू देवा सुरशी पावयतली वाट. तीच वाट आमी आपणावंक आमच्या काळजांनी तो येता. ताका घेवंक फुडें सोदता हांव ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पेज 71 तुका आमची गरज. D43 तुका आमची गरज. She
Tuše mi tuka Kalkanus mon fanko Millions of I kalu Patsukloniang sudun Adiun portun adun Dushidoya moya Ani baba tomo Soglang takong diyu Dukahamchi karos प्रार्थूया. देवा आमच्या दयाल बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां उदीक घोटाय मेळ्ळ्या. हे जिणेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें ओमोडीक देणें सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. मातशें बसात. फादर जुसे सिल्वेरा ते कोंकणीच्या केंद्राचे डिरेक्टर, ताणें हांगसर येवन आमचे पासत हे मीस पेटयलेले आसा, सो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताणें आमकां देवाचें उतरूय पुरगटलेलें आसा. आमची काळजां ताणें कशे भाशेन आमी विवेक बुद्धीन आमचे देवाचें येवजण कितें पळय ती सोदून काडच्याक ताणें तुमकां मदत केल्ली आसा. ताका देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सगळ्या वांगड्यांक हांगसर आमचे बरोबर वावुरतेल्यांक सांकिस्तांव जावं येरां हांगसर आमकां मदत करतात, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. क्वायराक, फाबियोलाक, दयाक, मिडियाचो वावर करता, आमचे वॉलंटियर्स आमकां मदत करतात, ताका सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां आनी जी कोण आमच्या मिसान वांटो घेतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. मिसाची मांडावळ ह्या कृपेच्या नोयनाच्या दिसांनी कितें आसा ती तुमी जाणोत, पूण मातशी आठवण करून दिता. सकाळची 3 मिसां आसतात, 6, 7, 8 आनी सांजेची 2, 4:30 आनी 6. पूण फाल्यां आयतारा दीस सकाळीं 4 मिसां आसतलीं. 6, 7, 8 आनी 9:15ची मीस इंग्लीश भाशेन, मागीर 4:30 आनी परतून 6 इंग्लीश भाशेन. तर फाल्यां 2 इंग्लीश भाशेन मिसां आसतलीं, 9:15 आनी 6 सांजेच्या. फाल्यां हे चवथें मीस जातकूच खुर्साची वाट आसची ना इंग्लिशीन, कित्याक हांगसर खूब लोक ट्युरिस्ट आसतले आनी आमकां ते बरे भशेन करूंक जावचें ना. तर फाल्यां खुर्साची वाट इंग्लीश भाशेन आसची ना, पूण सांगे 3 आमची म्हणल्यार तूं मिसा हे कृपेचो त्योर्स आनी मागीर ताच्या उपरांत खुर्साची वाट आसतली.
निमाण्या दिसा तुमचे 12 वेर सकाळची मिसां 4 आसतली. 6, 7, 8 9, 15. 9, 15चे मीस आमचे भाशेन आनी पोरबेचे मीस कशें. ते मीस जातकूच सांगजोतान खुरीस घेवन आमी खुर्साची वाट घेतले हांव रोजरी इगोर्जे पुर्यान. तिचोतान पोत्तून घरा वेताना तुमच्यान पेज घेवन घरा वचूंक जाता. बाकीच्यांक जांकां मीस मेळोंक ना तांच्यान थिंचोर मिसान भाग घेवंक जाता. रोजरी इगोर्चे धाकले मीस आसतले. त्या उपरांत सांगे 4:30 मीस आसतले आनी 6 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले त्या निमाणे दिसा. आमची देवसांवूय आसा चालूच सदांच 5 हांव घेता सकाळच्या त्या तो आतां पर्यंत आसा. पूण 8ची मीस जातकूच खुर्साची वाट आसा. फकत फाल्यां आसची ना पूण मागीर 2 दिसांक आसतली आनी मागीर निमाणे दिसा आमी थंयसर येतले रोजरी इगोर्जे पर्यंत. सांगेचे 3 काकळीचो त्योज आनी खुर्साची वाट आमचे भाशेन आसता. तरी सगळीं देवस्पणां आसतात आमची ती आमी घेतात. तुमकां तर कुमसाराक येवंक जाय जाल्यार तुमच्यान मिसा आदीं आनी मिसा उपरांत येवंक जाता. आमचे कडेन एक कॅलेंडर आसा बरे छापलेले आसात. खूब बरीं चित्रां बाजिलिकेचे तातूंत आसात ते तुमच्यान घेवंक जाता. दुसऱ्यांकूय एक गिफ्ट कसो दिवंक जाता. ह्यो आठवणी आमी सदांच आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरया तर ते तुमच्यान घेवंक जाता. आमचे जाणटेले पाद्री आसा त्याच बरोबर आमचे सेमिनरिस्ट आसता तांकांय तुमच्यान थोडी मदत करूंक जाता. भायर फॉर्म्स आसात ते तुमच्यान पळोवन केन्नाय ती बरोवन तिचो तुमच्यान दिवंक जाता. कशें तुमच्यान थोडे पयशे ह्या फॉर्मेशना पासत आनी जाणटेले पाद्री पासत आनी दुसरो आमचो वावर आमी मिशनान कोत्ता मिसावन कोत्ता थंयसरूय तुमच्यान मदत करूंक जाता. देव बरें करून सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सगळीं बरोबर नव्यानाचे मागणी आमी करुया. भगवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे उस्के कोती ह्या वेळार सा फ्रांसीस शावेरा मुखार दवरया. आमचे अंतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटां. आमेन. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सा फ्रांसीस शावेराचे मजतीन सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आनी तुमच्या गोरेब्याचेर घालूं. आमेन. भावार्थाची आनी बोरवांशाची यात्रेकारां जावंक वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. U19 page 240 U19. San Francisco Xaviera, tuji kuru boya sharva, tuji sucha soinika.
Check 1 2. Check 1 2. Check 1 2.